आपल्या लहानपणांतलो पर्रा गांव आनी आतांचो पर्रा गांव हातूंत बरोच फरक जाला। उपसभापती लोबन पर्रांत विकासाची गंगा व्हांवयल्या म्हण मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार शेनवाराक गणेश मंदिराच्या सभाघर उक्तावणा वेळार उलयल्यात। आरडेक्स गोवा खातीर पर्राच्यान गौतम शिरोडकार। गोंय कितले बदलले, पर्रा कितले बदलले। ल्हानपणां आमी हांगा पयलीं जांकणेर शिकल्या, मागीर पाटयेर आयकल्ले घरांत शिकून। त्या वेळाचें पर्रा आनी आयचो पर्रा हातूंत जमीन अस्मानाचो फरक पडला। आयचे पर्रा शहर कशें दिसता, तेन्ना ते गांव कशें दिसताले। ह्या व्हाळान भितर आमी नुस्तें धरताले। हांव तुमकांय विनंती करता की हो सगळो गांव असोच दवरात। ह्या गांवांत भायले स्ट्रक्चर बदलले, हॉल बदललो, घराची हे बदलले, रूप बदलले, पण मायाय बदलूंक जाय काय कितें, मनीसपण बदलूंक जाय म्हाका दिसता तें आवश्यक ना बदलचें। ते आमी तशेंच करुया। भायले आमचे ड्रेस बदलले, आमची जेवपा खावपाची पद्दत बदलली, तसो हॉलूय बदललो। पण ह्या हॉलान येणारे लग्नाक येणारे लाडू बदलून ना, ते बुंदीचे लाडू कशे करता। ही 2 वर्सां जाली गणेश मंडल पर्रा याचो सभागृह आदलो आसलो तो मोडून फाउंडेशन घातलेले आणि आम्ही सांगलेले की 1.5 वर्सां भितर हो सभागृह जातलो म्हणून। 2 वर्सां जाली। हितून पोर्रीचे गांवचे कमिटी मेंबर्स, गणेश मंडल पर्राचे कमिटी मेंबर्स आदले आणि आताचे आदले मेंबर्सांनी फाउंडेशन घालून सभागृह वयर काढले। तितून आताचो अध्यक्ष तेन्ना ट्रेजरर आसलो आणि प्रदीप मयेकर त्याचो तेन्ना प्रेसिडेंट आसलो आणि त्याचे सगळे वांगडी जावं ते अनिल मोरजकर बाकीचे खूप जाणां नांवां सगळ्यांची घेयना, खऱ्यांनीच तेंच्यांनी बरें काम केलें। आणि आयज जे मेन फिनिशिंग काम आसले हे आमच्या मित्र बाब दत्ताराम पेडणेकर जो अध्यक्ष आणि त्याची आखी कमिटी जी हिंगा बसल्या बरें काम करून, म्हणजे रात दीस काम करून। हांव कामानसून रातचे 10:30 जर कलांगूटसून घरा येता, माझे काम सोंपून जाल्यार हे 4-5 जण भायर थिंगा उबे रावन फुडले नेक्स्ट डेचे प्लॅनिंग, म्हणजे फाल्यां कितें करतले, तुमचे कडेन कितें घडटा असले भुरग्यांक मदत करपाक, तांकां मदत करप। यू गिव अ स्कॉलरशिप टू द नीडी स्टुडंट्स